तुझेशी बापा मोच्या काळीजुडा तुका परवसून तुझेशी आयल्या बापा आशीर्वादी माका बापय सारक्या मोगान तुझ्या ल्हानपणी वाटलो संसारी आशा कुशाक सांभळून मोग तुजो विसरून गेलो हांवें तुझेशी बापा मोच्या काळीजुडा तुका परवसून तुझेशी आयल्या बापा आशीर्वादी माका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो आज आमच्या माथ्यार गोबोर घाल प्राचित काळ आराम करता प्राचित काळाचे 40 दीस मागणे उपास आणि दयाळ करण्याद्वारे आमचे आत्मिक जिणेंत बदलावण हाडूंक कुमो करतात आयची देवस्तुती पातकी जिणी बदलून माया मोगाचे कुटाम बांदून हाडूंक उलो दिता देवाच्या आगाणीत काकुळतेचो नियाळ करून पातकाक पाठ करून देवाची उतरां प्रमाणे जियोन देवाच्या उपादेशाचेर आमची कुटुंब बांदून हाडूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मिक दुस्माना लागीं झुज करच्याक आमच्यो वायट वंदफण्यो आमी दमोवन दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जायते वन कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार उस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आता तरी म्हजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसणीक आनी दयेन बरयल्लो आनी कॅस लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपले मन बदलीत सुरसरत आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वचात तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बळयो आनी पिवान अर्पण भेटोवंक शकतेल्यात सियोनांत एक तुत्तुरी वाजया एक उपास परगट करा एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया मलगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुधाच्या बाळकांक पर्यंत न्हवर आपले कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पालंग द्वार मंटप आनी वेदी मदें येजक आनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणून सर्वेस्परा तुज्या परजेची दया कर तुज्या दायजाक केडण्याक पात जावंक दिनाका राष्ट्र तांच्यो केपड्यो करिना जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणूंक राष्ट्राक कित्याक कारण दिवचें तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो
आणि ताणे आपले परजेची काकूत केली. देवाचे उतर हे श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. काकुलदारा देवा म्हजी काकूत कर. भोव काणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावं नासलें हांवें केलां. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रासून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखल्या म्हाका पयस उडयनाका. तुज्या पवित्र आत्मो म्हजे तावन खाण वरिनाका. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. तुज्या सोडवणेचो संतोष परत्यान हांव बोगिसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजे वोंड आनी म्हजे तोंड तुजी कीर्त ना वाडूं. श्लोक. आम्ही पातकी सोम्या तुझी काकूत मागता. पावलून कोरिंदरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखान देव आमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचें कत नातलेल्या देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामान ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणें अशें म्हळां, ऐन काळार हांव तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो ऐन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बरेत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बरेत्राया. आज तुमची काळजा दारूण करिनाका. पाकार सर्वेस्परा सोताळो आयकया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बलित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बलित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. काय सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनाशे सत्राई घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभासो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळसो मेळून जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो.
तुम्ही मागताना कपट्यां सारकी जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी कोणशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड कशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुम्ही उपास करतना कपट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखां मळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक वर्तो काळ कुरपेचो काळ आज आमी आस्तावन प्रारंभ करना सावन क्रिस्मसो. आनी ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमकां आयकूंक मेळटा आमी हें करता चड आनी चड मागणें, वरेसांव, दान धर्म आनी एकामेकाची सेवा. हें सायच्या वांजलांत आमी आयकलें. पूण मोटव्यान नियाळ दिवचो जाल्यार सदावत आमी क्रिस्म प्रारंभ करतनाच ह्या दिसांनी आमी चिंतलां हांवें अशें करूंक जाय, हांवें तें करनजो, हांवें ह्या वटेन बरो जावंक जाय. पूण प्रोकास्ट्रिनेट म्हणटा हांव, मुखार घालची पिडा म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक आसा. हे मनशा सैमाचे एक विकनेस म्हणूंक जाता. आमी गरजेचें कितें आसा जिवितांत तें डिसायड करूंक आमी वेळ घेता आनी फाल्यां पळया, मागीर पळया म्हूण चिंता. जावंक बरो एक दान दूख आसा, दूख आसतनाच डॉक्टराक मेळच्या बदलाक फाल्यां पळया, मुखार पळया. घरा लिकेज आसा, पावस येवच्या पयलें लिकेज सारकी करच्या बदलाक जून येवन दी, पावस येयले दीस येवन दी म्हूण राखून रावल्लें आसा. त्याच भशेन आमच्या खासगी जिवितांत कसली एक वायट संवय आसा, ताच्या विशांत ही एक पिडा आमकां दोसता. आनी अशें केल्ले तक्षणा फाल्यां पळया म्हणलें आसा न्हय, आमकां जायते मारक जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार धांदूक पाड जावन आनीकी चड जावन पडापड येवन आमी कश्टाताव जाल्यार घरा लिकेज इल्ली आसली ती चड जावन पळोवंक प्रारंभ जातना आनी चड करसता. तितलेंच न्हय, कितें एक वायट बॅड हॅबीट म्हणटा ती आमच्या जिवितांत आनीकी कुटुंबां सत्यानाश करूंक शकता, आमचें जिवीतच पाड करूंक शकता. आनी अशें आमी केदाळे म्हणटा एक दीस पळया, एक दीस जातलें, खंयच्या एक दिसा मतीन बरें आसता, करूंक आशा आसता, पूण एक दीस पळया समडे दाखल्याक एक दीस हांव खंय म्हणी भोंवूंक येता. एक दीस पळया तो येतलो, हांव काजार जाता आनी उपरांत हांव संतोशान रावतां. एक दीस पळया समडे भुरगीं वाडोवन दी, भुरग्यांक बरें शिकप दिता, ताच्या मागीर हांव म्हजो वेळ म्हूण थोडो घेता. एक दीस हांव रिटायर्ड जाता न्हय, ते दाडा पळया हांव म्हज्या आत्मीक जिवितांत सडीत वाडावळ घेवंक प्रयत्न करता. आनी तो एक दीस म्हणलो बाबा आनी भयणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येना. कितें म्हळ्यार एक दीस खंडीत आमकां कळीत आसा आमी मरता. ताच्या पयलींचो एक दीस आमीच निर्धार घेवंक जाय न्हय देवान. ते देखून क्रिस्म प्रारंभ करतना बाबा आनी भयणी आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांब पावलाक हेंच दोसता. कोरिंत घरांक बरोवन तो सांगता, तुमी सल्वासावाक राखून आसात, जेजूक राखून आसात सारकें, त्या देखून जेजू कडेन राजी जाया, आजच जाया. देवाच्या कृपेचो कितें गरजेचें आसा, देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हणलां, कोणें जेजूनच अशें म्हणलां, ऐन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आधार दिलो. होच तो ऐन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस.
एक दीस नाही, फाल्यां परवा नाही, पूण तो म्हणटा देवाच्या कृपेचो व्यर्थ तुम्ही करी नाकात. आयच्या दिसा ती देवाची कृपा आसा. आज आमी हांगासर सांगता जमल्या, आज आमच्या माथ्यार आमी गोबर घालता आनी म्हणटा दुळीतावन आयिल्ल्या मनशा दुळीक तूं पाटी वेतलोय. आणि ही जगवणी आमकां दिता आसतना आज जावन आसा ऐन वेळ. जर कितेंय बरेपण जावंक आसा तें आजच घडोवन दी. त्या देखून जेजू लागीं राजी जाया म्हणटा सांब पावलो. आतां हो वेळ जावन आसा म्हूण हांव सगळ्यांक सांगता. कित्याक म्हळ्यार बाबा भयणी, आयच्या ह्या घडयेर जियोवचें आमच्या आत्म्या सोशेगून जावन आसा. जर कुडी सोशेगून फाल्यां पळया, एक दीस पळया जाल्यार ह्या घडये संबंधांत रावचें आत्म्या सोशेगून जावन आसा. आनी हें करूंक आमकां थोडें डिसिप्लीन जाय, कॉन्सन्ट्रेशन जाय पडटा. आमी सुमेस्तां कित्याक म्हळ्यार नांतर आमी फाटीं गेल्ल्या ऑपॉर्च्युनिटी जावं पुरो फाटल्यान कितें जिवितांत आमच्या पाठ जालां ताचे वयर चिंतून बसूंक शकतलें हांव. कित्याक कशें घडलें म्हज्या जिवितांत, हांव बरो आसलो न्हय गी, कित्याक हें जालें. आनी उपरांत आमी ताका आनी हाका ब्लेम करूंक लागता, ताचे वरवीं हाचे वरवीं म्हणून. आनी हें सगळें जिवीत आमकां निसांतन करूंक शकता. आमच्या जिविताची दिशाच वायट दिशेन वळोवन व्हरूंक सांगता बाबा आनी भयणी. त्या देखून सांब पावलान सांगिल्ल्या भशेन ही जावन आसा घडी, हो जावन आसा वेळ. त्या देखून आमी समेस्तांक पास्ट आसा, आदलो काळ आसा. जायतें बरें घडलां, जायतें वायट घडलां. दीस इज अ मेमरी. कळीत आसा आमकां, हें आमच्या मोतींत आसा आनी हाचे तावन जायतें शिकल्या आमी. पूण तें जिवीत जायना. आमकां फ्युचरी आसा, मुखले दीस आसात, फुडार आसा. पूण तें आमच्या इमॅजिनेशनांत मात उरता. अशें जावंक पुरो म्हूण मात्र आमी आशेता आनी चिंताव. पूण आतां कितें आसा, ह्या सोवराच्या मिसा कितें आयिल्ल्या ह्या घडये मुसूर हें आमचें, हें जावन आसा, घडोनूच आसा. त्या देखून फुडारान कितें कळीत जाता तें आमकां कळीत ना. ह्या वेळार निर्धार करया आमी. कित्याक आज ॲश वेनसडे स्टार्ट केल्ले आमी, इस्टराक पावता गी आमकांच कळीत ना. इस्टराक हांगासर मीस भेटूंक पावतली आमगी आमकां कळीत ना. पूण सिंजीचो बुधवार देवान दिला. त्या देखून हो जावन आसा ऐन वेळ. हांव कितें सांगूंक आशेता बाबा आनी भय, जर तर एक बरें काजार आमच्या कुटुंबांत ना, तर हो जावन आसा ऐन वेळ. आसता न्हू प्रयत्न करया बऱ्या काजारा विशांत, बऱ्या कुटुंबा जिविता विशांत. कोणाक एक कॉल करूंक आशा जाता तुमकां, बरें जाय जय, एपॉलॉजी, सॉरी म्हणा जय, चूक कोणेंय केल्या जावंक बरो. हर एक पटी बोगता तें दोसता तुमकां, पूण धैर्य ना. चिंतया आज गोबर पुसता, आज आमकां देवार्थावन धैर्य मेळ्ळा. सांब पावलाची उतरां घेया. हो जावन आसा ऐन वेळ. कॉल करा, उलया. खंडी जावन खंय म्हणी बरें जातलें. जावंक पुरो एक सवय आसा, हर एक पटी चिंता पळयांक करिज्म येवन दी, हर एका करिज्मान हेंच चिंतून बसता. हो जावन आसा ऐन वेळ. आजच कित्याक देवाच्या कृपेचो व्यर्थ आमी करचो नाका बाबा आनी भयणी. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं राजी जावं. म्हज्या जिवितान कांय परी बरेंपण हाडूंक, एक नितीवंतपणाचें जिवीत आदारूंक हाच्या आनी बरो वेळ ना. त्या देखून हो करिज्म जावं दी आमच्या जिविताक अवलोकन करचो न्हय. दंडोवनींतांदूच कॉन्सन्ट्रेशन करचें, कार्ड सोडच्यांत, मास सोडच्यांत आनी कितें उपास करच्यांत. ताच्या की वर्त्या रितीन अत्मेक बरेपण सोडच्यांत, देवा आनी पेल्याच्या संबंधांत वाडच्यांत. कांय थोडो राग आसा तो राग उणें जावच्यान, कांय थोडो मोसर करता तो उणें जावच्यान. कोर्टीची केस आसा म्हज्या बाबा भयणी कडेन ती सॉल्व जावं दी, न्हय कोर्टांत पगार आमच्या बॉक्सान यांत. असल्या संगतींत चड आनी चड गमण दिवंक प्रयत्न करया. बायल्यो संगती, बाह्य संगती कितल्योय आमकां करूंक जाता बाबा आनी भयणी. पूण इश्टरा दीस काडल्यांत आमी तेच मनीस जाता. उलयनातले मनीस तशेंच आसतात, रागाचे मनीस रागानंत आसतात. पूण हो करिज्म इल्लोसो बरो जावं दी. अत्मीक वाडावळींत थोडी सेवा करूंक प्रयत्न करया. पेल्या खातीर कितें बरें करूंक प्रयत्न करया. ते देखून बाबा आनी भयणी हो करिज्म नवोस जावं दी. कोणाय लागीं ना हो निर्धार घेवची शाती म्हाका आनी तुका आसा. आज निर्धार घेया. इस्रा दीस खऱ्यान आमी सांगूंक शकतली हांव हालेलुया म्हणूंक. आमेन.
भाव भयणींनो, आता आमी गोबराचेर आशिर्वचन करतल्या आनी उपरांत गोबर आमकां पुसतले. देखून सगळे आमी उबे रावया आनी गोबराचेर आशिर्वाद मागया. प्रार्थीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कशी आसा म्हण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागया. सगळीं आमचे हात जोडया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रडून प्रार्थीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कनवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दंडवण शेवटा पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दय करून बसा. आतां गीत गायता आसतना यासक तुमच्या तकलेचेर उगडास दवर मनशा तूं दुळू आनी परतून तूं दुळ जातली म्हणटालो. कुमगाराक आयिल्ल्या भाशेन तुमी मुखार येवचें. Stuki
सगळीं उबे रावून ह्या प्राजीत काळाक म्हाका आनी तुका मातसो मेस्तां कितें गरजेचें आसा तें मागण्याद्वारे देवातावन जोडून घेवया. सर्गींच्या बाप्पा पोय सभा सलोनूरच्या पापा साहेबाक सर्व गवळ्यांक याजाक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तुजे अगणित काकुळतीचो आनी कुरपेचो अनुभव आपल्या परदेसांगी वांटून घेवन तांकां भावार्थान वाडोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. राष्ट्र आनी मनशाकुळा मदें आसलो द्वेष असो सांकली तुटून माया मोगाचें राज बांदूंक जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. तुवें विसून काडल्या क्रिस्ती परजेक ह्या प्राजीत काळाच्यो सर्व रिती रिवाजी खऱ्या अर्थान पाळन जेजूच्या कुर्सा मरणाचो खरो अर्थ जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. विविध रितींनी कश्टूंच्या बुकेवच्या निराश्रीत जाल्ल्या भावा भयणीक उदार मनाच्या मनशा मुखांत कुमकेचो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांनी मोग आनी भक्षणे भरपूर मापान दिसून येवचे खातीर आमच्या कुटुंबांनी जे केल्या सर्वांक बरी कुटुंबां बांदूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. प्राजिताच्या काळाची दंडोवणी सुरू करच्या आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताच्या झुजान धैर्यान फुडें वचून आनी ह्या पवित्र काळाचो बरो फळ जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. माऊन रावया आमच्या सखासकी गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा देवा ही थोडी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान प्रत्येक रितीन हो प्राजीत असो काळ आमी प्रारंभ करतना आमची खालसा मनां नितळ करूंक आमकां तुज्या कृपेन बर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भावा बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्परा आमच्या देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक हो यज्ञ आमी तुका दबाच्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदवण्यो दमोवंक आमकां बावळांनी आदार दी. अशें पातकांतले नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचे तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उंसर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीच्या फान जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या वगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सुमिया संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या विस्तारले त्याच्या पवित्र सभेचो वडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यान ते आमच्या वामणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे माये सांगाती, भगवान तुजे तुजो निश्कळपती, भगवान दर दोता आनी सर काळी तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आमचो खरोच मोग करता, तेच देखून पता कसं कळीत नातलो. जेजू मनशा रूप घेवन आम्हा मनशा बरी ह्या संवसारांत येता आनी तो आशेता की आम्हा हरी एकल्यानी सर्गीचें राज पळयचंय. तर हें आमच्या मतीन जर क्रिस्मसाचो कितें काळ आसा
ताचे खातीर निचेव कर्ण ताणें शिकयलें मागणें भक्तीपणे म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज चमकायव तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरे भशेन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजें उदार काकोळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलीं वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या खंड बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांक घाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो सावनसा जेजू देवाची शेळी तुझ्या आनी म्हजे खातीर ह्या संवसाराक येवन कस सोंसता मरण पावता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन कसो तो आरासो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगलो कावणे कावन कुर्सा पयल्यान मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो Cristo moklo somikito udar kakurtiche bandar sarvangdina adar muksum sada daya raktaso zari varun tane kursa amche pasun disrat mata koserga Cristaso moklo Cristaso moklo kosoto artaso visrum konak zaito mit mernas lolo Cristaso moklo कावणे तावून कुर्सा पर्यान मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो
कसो तो आटासो विसरूंक कोणाक जायतो मीत मेल नासलो क्रिस्ताचो मोगतो. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, प्राचीन काळाची आमची दंडवण तुका मानू आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखात मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बोळ मेळूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसात. मोगाच्यानो, आयच्या दिसाचे मिसा ह्या परी आसात. दुसरे मीस सकाळी 7:30 वरार आणि तिसरे मीस सांजेर 6 वरार आसतले. ह्या हप्त्याच्या शुक्रार आणि सोनवारा आमच्या ह्या देव मंदिरांत 2 दिसांची करेस्माक तयाराय जावन आणि बऱ्या रितीन जिवोवच्याक आमी रितीर आसा केल्या. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जॉय लसरादो आणि ब्रदर अँटनी डिसोजा. ही रितीर कोंकणी भाशेंत आसतली. ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली. त्या देखून आसतना आमी करेस्मा आमी प्रारंभ करता. बऱ्या रितीन जियेवया, मागणे, ध्यान, उपास आणि दुसऱ्यांक बरें करच्यांत हे दीस आमी करसोवया आणि ह्या रितीरेक येवन आमच्या करेस्माची बरी सुरवात आमी प्रारंभ करया. करेस्माच्या हर एका शुक्रारा सांजे 5:30 वरार इगर्जे भितर कुर्साची वाट आणि उपरांत मिसाचे बलिदान आसतले. आयतारा दीस सांजेर 5 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आणि उपरांत मिसाचे बलिदान आसतलें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आणि जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आणि तशेंच हे मीस जावन घरा पाठिवच्या पयलें आज इगर्ज माता आम्हा सर्वांक उपास धरूंक आपोवणें दिता. 14 वर्सांच्या की व्हड असल्यानी 59 वर्सां पावुल्ल्यांनी ताचे वयल्यांक सांगना उपास आनी मागण्यार आयज दीस करसूंक आमकां उलो दिता. त्या देखून कोणाक तांगता भलायकी निमती थोड्यांक जावचें ना, प्राय निमती थोड्यांक आसाजी जावंक जातालें म्हणून बगतलें, पूण उरल्यांनी बरी भलायकी नासल्यांनी आयचो दीस उपासार करसूं. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सरुबी रवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. Amen.